गोंयांत जाल्ली G20 भलायकी कार्यगटाची बसका यशस्वी जाली. पर्यटनाच्या मळार लाव जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. एनर्जी लिटरसी ट्रेनिंग अँड क्लायमेट क्लॉज डिस्प्ले कार्यावळीच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. व्हेरी सक्सेसफुली G20 ची फर्स्ट मीटिंग जी आसा ही आमी ऑर्गनायज करपाक शकले. खास करून जे आयिल्ले त्याच्या खातीर आमी डिनर होस्ट ऑन द आग्वाद म्युझियम हांगासर केले. वेगवेगळे कडेन बाकीचे कडेन आमी ह्या इव्हेंटाच्या निमित्तान G20 डेलिगेट्स हे म्हणजे फ्रॉम द एअरपोर्ट टू हॉटेल टू द व्हेरी टुरिस्टीक प्लेस ताच्या खातीर खूप बऱ्या पद्धतीचे एप्रिसिएशन त्यांच्या कडल्यान आमकां मेळ्ळें. खास करून एप्रिसिएशन मनसुख भाई माडविया हांच्या कडल्यान तेंच्यांनी गोंयच्या टिमीक पुराय आमी कल्चरल शोकेस करपाक शकले, आमचे टुरिस्टीक शोकेस करपाक शकले. हेल्थाच्या बरोबर आमी टुरिजम आणि कल्चर हे गोंयचे हे तांच्या मदीं कुझिन्स जे आसा पळय हे बी शोकेस करपाक शकले. पाकिस्तानचो परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4-5 तारखेक गोंयांत SCO बसकेक येता. तयारी विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा त्यो सगळ्यो गजाली खंय G20चे आयोजक पळयतात. आमी फक्त सुवात आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम करतात. ॲक्च्युली मिटिंगेची प्रिपॅरेशन्स हो त्यांचो सब्जेक्ट आसा. आमच्या कडल्यान व्हेन्यू आणि बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप हाच्या खातीर सातत्यान सगळ्या मिटिंगे खातीर आमी कंटिन्युअसली गोंय सरकार G20चे आमचे सेक्रेटरीएट्स जे आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे हे आपल्या पर्यंत पुराय व्यवस्थित रित्या काम करतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.